तिची कोण आहेस? Excuse me? Yes. तू ये वाटेन बेटा. कित्याक तूं हे वाटेन जोडच्या जायना? Of course जाता. मागीर? मातशें तू ये वाटेन बेता जाल्यार म्हजें बॅग तुज्या हातान दवरलोय. हांव तुका 5 रुपया दिता. कितू दिता? 5 रुपया. 5 रुपया दिता? Yes. मागीर एक सांगू 5 रुपया केसांत कागदात दिता काय कॉइन दिता? कोण दिता आसा म्हज्या लागीं. कॉइन दिता? तेसले एक काम कर तो कॉइन न्हू गो बरोसो तापय गो बरो गरम कर बरो तांबड्या जावं दिया गो आनी बरो तांबड्या जातून न्हू काड्यात केश बोंबलेचे दोन आनी तुका बोंबले न्हू बरो बूट ते धांवण डेली वॉस आनी डेली वॉसान मागीर मदीं बोंबलेचे दोन आगो तुगे बॅग वर राखी तुगे कुली गो कुली आनी म्हाका 5 रुपया दिता म्हणटा तूं मुगे बॅग वता तूं 50 रुपया दिता सांग वता गो वता आवय बरें सिरियस मुगो तू. आवय कितको तो वो क्या करेगा तू मगा एक मारेगा तो माँ का दूध का उगरास करेगा हम भी किसको पिता नहीं है Oh, she's uneducated. hey please don't test my education I'm telling you last one please don't test my education this school also went me Oh my God, all rotten English. School also went you? of course the school also went me Which school you were went? Balwadi High School in Kolhapur you know one day school got me late What? one day school got me late go then no one motivated teacher come and bite me Teacher तुका घास मारलो? Amo gas no go teacher ही काम मारी go इसका काम late sir teacher bite me मागीर तुवें कितें केलें? I bite two particular teachers and school left me What? I go you don't know English or what Me? yes you know school waiting go what say Oh my God. अब आई टीचर वाले ने स्कूल छोड़े oh the school was crying for me But why? because the school lefting me Oh my God. आवय लेफ्टिंग वेडिंग कमिंग कोणी this. आनी 2 मिनटं हांगा रावली जाल्यार न्हय हाची इंग्लीश आयकून हांव पिशी जातली हे खूंय गेले एकटोय रिक्षा काढनास जाय तें अशें रिक्षा आसताय सुकोंग आयल्या भाशे येडे हार सुकोंग आयले आनी जाय जाल्यार तेका पासून रिक्षा काडा जाल्यार चोई सुमार गेले काय ते एकटोय रिक्षा काढना आवय वाचो एकलो रिक्षा कार कोण येता ये रिक्षा कार ये आयपण चयलो सांगत तुका राव कोण ए रिक्षा कार म्हाका मातशें ऑन कोलया पावय न्हू रिक्षा कार कोण बाय मामे आवय कित्या रे मोदी येतो आवय मोदी तुमगे तियात रे मोदी गोंय येतो मोदी गोंयांत जाल्यार तुमकां रिक्षा कारां कित्याक मोद माल रे मोदी कितें तुमगे रिक्षाचे बसून येता अरे तो प्लेनान येतलो आनी प्लेनान वेतलो येताना तुमकां कितें घेवन येतलो ना आय रिक्षा कार सगळे एअरपोर्ट येताय तुका कित्याक ताका वेलकम करू गोंय येना म्हूण सांगपा आवय आवय मागीर तशें जाल्यार तूं एक काम कर न्हू म्हाका ती कोल्या पळय पावय मरे आनी बेळपाटेच्यान तूं सारको एअरपोर्टा वच मरे सॉरी पावपा न्हय आवय पावय रे जायना रे म्हाका प्रेग्नेंट आहा रे हांव गो प्रेग्नेंट आहा इसका कोण मेळगो कितें रे इसका कोण मेळगो तूं पाय घाला रस्ता करा कोण मेळटा सांगत करा कितें म्हणलो अरे ना रे आतां म्हज्या मायेन ताच्या फाटल्यान धांवले आनी हांवें कितें करपाचें म्हज्या लागीं उखलूंक जायना आवय सायबा बस आवय देवाय आवय ह्या बॅग घेवन वचोंक जातलें कूट मोठ्ठाच वचोंक घरा पावता कोणाची बस काय किती दुडू आणि बंगाल कोणाची बस काय कितेही जाऊ माका मेवले मुठोस मोची झाले कसं गावले काही त्याच कसं बायला मुलाची शॉपिंग घेतली केन्नाच जाऊन खाऊन शॉपिंग कोत्ता तांकां उगडास वरना वेळ कितलो जालो पळय सकाळी 9 घरांतल्यान भायर सरून गेलेली बाय पयली बँकान वता पयशे काडटा आनी मागीर शॉपिंगाक वता म्हणून सांगता आनी आतां दिवपाची 2 वरां जाय जाली खूंय आनी कसली आनी कोणाक शॉपिंग वता म्हणून एकलो देवूच जाणा ते आयज आमच्या पुता पोंक एक चेडूं येवचें आसा म्हणून ती ना ती येतली
पण आता 2 झाली पावतेले काय या वेळा फोन केल्यावर फोन रिंग जाता तोही गाडी ना ते जीसस जीसस होय ना रे आता ते तिनं चेडू आले झाले कोणाक पळयतले म्हाका डाडा अरे बाबा तू खूय पावता साडा न्हू तू तुका एक चेडू उच्या समरा नाही चल ही सवय पासून तू होय असता रे बाबा डाडा हांव त्या चेडवाची खबर काढतो होय होय आता बरे चेडू पडूक एकदम बरें दिसता गुड तुका लायक जालें ताचें रूप म्हाका लायक जालें पण ताचें गूण म्हाका लायक जालें कित्याक बॉयफ्रेंड आसता पळय ताचो 3 वर्सां मोग करून ताणें सोडलो पळय तुजे एक गर्लफ्रेंड आसले न्ही रे डाडा चेडो आमच्यानी कितेंय करूंक जाय कोण सांगता तुका चेड्यानी कितल्याय चेडवांचो मोग करूंक जाता आनी चेडवांनी एकाय चेड्याचो मोग करूंक जायना म्हणून मोग करून आमी सोडटात रे जाल्यार तूं म्हाका दुसऱ्यानी मोग करून सोडलेल्या चेडवा लागीं काजर जावन उरता हांव तुका तशें म्हणना जरी तर तुका बरें चेडू जाय जाल्यार पयलीं तूं बरो आसूं जाय जर तर दुसऱ्यान सोडलेले चेडू तुका नाका जाल्यार तुवें एका चेडवाक मोग करून सोडूंक जायना जाल्यार तुका कांयच समजोवचें ना दिस इज न्यू जनरेशन वाव न्यू जनरेशन उदा म्हज्या तुवें तर एकाच चेडवाक मोग करून सोडला जाय पण हांव वांकवार आसतना हांवें 4 चेडवांचो मोग करून ताका अशी सोडलेली आनी 5 तुजी मामा तिचे लागीं काजार जाला चड फाटी आसा तूं म्हज्यो चड फाटी आसा पूण आखरे मनशाच्या नशिबान जें कितें आसा तेंच ताका फावो जाता आतां काजार तूं जातो चेडू तुका लायक जावंक जाय आमकां न्हय हें नाका दुसरें नाका तिसरें नाका चवथें पळय पूण तुका लायक जाता त्याच चेडवा लागीं तुका आसा पुढे एक सदांच गोट वती कितें तें आमच्यांनी मोग कितले फावटी करूंक जाता जाय पूण काजार मात एकूच फावटी जाता सारकें जालें पूण डाडा जरी तो ती आतां हांगासर आयली जाल्यार तूं कित्याक टेन्शन घेता पळय तुज्या चेडवाक मागीर हांव तांकां फोन करून सांगतलो म्हज्या पुताक तुमचें चेडूं लायक जावंक ना अरे पळयता त्याच चेडवा लागीं काजार जावंक जाय अशें ना जावं सायबा आखरे पावलो आमचो कामी हांगार मारिया मारिया तूं शॉपिंगाक खंय गेलेलें मुंबय ना दुबय पयलेंच सांगता तुका तूं आनी म्हजी तकली बेजार करी नाका कितें जालां तें सांगचें ना तूं आमकां सांगा मोदीचे मोडे मोदी तुका कितें केलें बाबा कितें केलें आज तो गोंया पावता तुवें ब्लॅक मनी घेऊन येता आसतलो गोंयकारांक वाटूक सांगलेलें ताणी आपण प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार ब्लॅक मनी हाडटलो आनी घेतले 15 लाख दितलो म्हणून ते घेऊन येता आसतलो आमकां दिवंक तो आमकां दिवंक येता वो आमच्या लागीं कितें आसा तें व्हरोंक येता तें नको ताकाच लागून सगळे रिक्षाकार एअरपोर्ट हाडटा हे पावटी तो तांच्या रिक्षान बसून येता ना ते ताका सांगूंक येतात पळय व्हरोंक आनी गोंया हें नाका ताकाच लागून हे पळय इतलें चड वेग म्हाका आख्खे वाटे चलप घेवन येवचें पडलें वय सारकें कितें किती असले आमच्या पुताक चेडू पोक येता म्हणून आम्ही लोकांना कसं सगळे भागात काढून आणले सगळे भागाच्या पैशात असले बाजारच नाही त्या बँकेत असं 2 लाख रुपया विकलो काढलेले आणि मामा तुझा मोबाईल मारिया मुझी 25 वर्षाची जोड एका मिनिटामध्ये घास करून आता किती तुम्ही दोघंही माझ्या तोंडातूच पोहत राहतले माझ्या पस सांगण्यात ते कोणी सोडून येतले दिसता तुका तुझे सांडलेले पैसे तुका परत मेवतले म्हणून कितें ओणाक मेवला तो एवढा ग्रेट गेलायस लॉटरी काढी नासतना ताका लाखाची लॉटरी लागली नाका नाका तशें म्हणू नाका देवा लागीं म्हाका बस सांगा ते कोणाकूय तरी मेवून घरा लागीं हाडून दिल्या
वाटेर पडलेले कोणाकूय कितें मेवलें जाल्यार हाडून दितलो तो ते घेवं आता कोणूय मागतात दुसऱ्याचे कितें साडल्यार करप आनी आपल्याक ते मेवल्यार करप अरे बाबा ना रे तो एक सांग म्हाका एक सांग आयज आमच्या पुताक पोंग एक चेडूं येवचें आसा ओ तुका पोंग एक चेडूं येवचो आसलो अशें कित्याक म्हणटा तूं ना तू बँकान वचून ते सगळे भागार काडून ते आंगार घालून ताका कितें म्हणून दाखोवंक सोदताले आनी दोन लाख कित्याक काडले गो तुवें आमच्या पुताचे काजार आसतले न्हय देखून बाराक पेट बीट मारूंक जाय तो काडले शीत आपणे मीठ खावपाची सोय जाल्यात ना विचार ताका तो त्या चेडवाक काजार जाता जायना रे बाबा ना बाबा कित्याक बाबा कित्याक ती चेडवाचो आनी बॉयफ्रेंड आसता 3 वर्सां मोग करून ताणें सोडला पळय आगे म्हज्या माय 3 वर्सां मोग करून सोडलेले चेडू कोणाक मेवला काय म्हज्या पस तुका मेवला म्हज्या पस मारिया हांव सेबी उलयतां हा सेबी उलय मारिया रागा जायनाका ही खबर तुका हांव फोनाचेर सांगता म्हणून हा सांग सेबी सांग सोच सांगचें म्हटल्यार आमी तुमगेरूच मुडयो भायर सरलेले हा येयात सोयरी घेतची वयर उलोवपाक पूण मारिया आयक मारिया वाटेर आमकां तुमचो शेजारी कोस्तांतीन मेवलो आनी ताणें आमकां तुज्या पुताची खबर सांगली कित्याक म्हणून की तुज्या पुताचे खंय आदले गर्लफ्रेंड आसले मागीर आनी आमकां आतां खोशी ना मारिया आमचे दुयेक तुज्या पुता लागीं काजार करूंक आय एम सॉरी मारिया कित्याक म्हटल्यार तुवें सगळें तुमकां कोचली ना काजार करूंक ना कित्याक म्हज्या पुताचे गर्लफ्रेंड आसलेले म्हणून आनी तुजे दुयेचो बॉयफ्रेंड आसूंक ना रे 3 वर्सां मोग करून सोडला खंय मरे ताका आगो अशें म्हूण तुका कोण सांगता म्हाका कोण सांगता तें तुका नाका तुजे दुये लागीं विचार ते तुका सारकें सांगतले ताचो बॉयफ्रेंड आनी मोठा आसलो पळय तो आरे तुजे पिंजलेले आसतना तूं दुसऱ्याचे शिवक भोंवता इडियट ए मारिया तुजें तोंड सांबाळून उलय वय तर हांव तुका कित्याक करतलो तूं इडियट ए मामा अरे ये जेव तूं कित्याक करता बारान म्हज्या हातांत आयलो तो वय कितें जालें मारिया कितें जाला सॅबीचो पंतो सॅबीकूय सोयरीके घेवंक आयज सरलो वाटेरूच कोण मेवलो खंय ताका आनी ताका सांगलें खंय आमच्या पुताचे गर्लफ्रेंड आसलेले म्हणून देखून ती वाटेरूच ताण परस केली मामा. आतां खोशी ना खंय तांचे दुये म्हज्या पुता लागीं काजार करून बाबा तुला ताका सांगपाचें न्हय आमी पयलें डिसिजन घेता म्हणून हांव ताची तुवें लायता जावन तो येना म्हणून फोनच करून तो बरो सुटलो म्हज्या हाताक मेवलो न्हय जाल्यार फारा 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 करून दिसतेली आसली ताका मारिया तू कितें उलयता सारकें दाखयतली आसली ताका आगो तुवें आनी ताका कांय दाखोवपाची गरज ना कितें आपले चुकलेले आसतना दुसऱ्या गुन्यांवकारी करपाची सोय जाली पाहिजे कितें म्हणून सोदता तूं आगो तांच्या जाग्यार ती सारकी आसा आनी आमी सारके आसात आमच्या मागीर जाग्यार हाचो म्हणल्यार तुज्या पुताचे गर्लफ्रेंड एकूच आसले रोखडेच सोडलेले ताका आनी ताचे दुये 3 वर्सां मोग करून सोडला खंय मरे मारिया 100 पावटी चोदता ताका चोर म्हणटा आनी 1 पावटी चोदता ताका चोरूच म्हणटा दिसताच ताका आमी
जाय ते हाडा न्ही होय जायते सचवाड आसा ते ओके, ओके. आमकां हे घातल्याक आनी कितेंच सांगप ना होय होय तू म्हणजे सांगलेले सॉक दिले ऐकता नाही एक्सक्यूज मी हे चिकन हे तुई मारिया म्हणटा ते हांवूच कितें हाडलां म्हाका जाल्यार की ते पळय म्हाका तुजे पर्स मेवला उकडलेले तुवें म्हजे पर्स पळय कोसरी जे तुझी दुसऱ्याचे पर्स उघडपाची आंटी जरी तर हांव तुजे पर्स उगडी नासले जाल्यार म्हाका कशें कळटलें आसलें हे पर्स तुजे आनी हे घर तुजें म्हणून भिये नाका आंटी हांवें तुजे पर्सांतलें कांयच काडूंक ना हांव तुज्या आधार कार्डाचेर तुजे एड्रेस पळयलो आनी हे तुजे पर्स हांव घेवन आयला ओके 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 वेता पूण वेचे आदी पयलीं तूं तुजे पर्स चेक कर तुजे सगळे सारके आसा जाल्यार वय वय सगळे सारखे आसा बरें तर वेता बाय मॅडम हे छोडू कोण अरे तुझ्या मामाचे पर्स ताका मेवलं हा. आणि ते घेऊन आलेले Oh, really? Thank you so much. वेलकम बाय बस मेवला ते पुरो मेवले तू तोखलेणार ना अगो तुझे लाखाचे पर्स त्या भुरग्याक मेवलं ते बाबडे घेऊन आयला आणि तू त्याला थँक्यू पासून म्हणा ना अरे विसरून या बिया नाका हांव ताका बरें व्हडलें बक्षीस दिता बाय हांव तुका बरें व्हडलें बक्षीस दिता घे ये 100 रुपया नाका आंटी म्हाका जाय जाल्यार वचन हे तुजे पर्स म्हाकाच करूंक जातालें हा? बरें तर वेता बाय तुझे नाव कितें आणि तुझं बाय पाय कोण तुजें नांव एकटेंच बाय बाय ना म्हाका पूण एक भाव आसा ओके. बरें तर वेता बाय बरें बस मेवला ते पुरो पयता कितें तुका लायक जाला ती पळय जाणा बरोवन पयता कितें वस्ताच्या फाटल्यान एकदा सुविताचें नांव विसाताचें आडनाव कुयताचो गांव अरे बाबा म्हाका कितें पळयता सोमेगी मारता राघव, excuse me. येस Sorry. सॉरी कित्याक हांवें तुका वाटेरच थांबयला नाही का तू नो प्रॉब्लेम सांग कितें जाला दळण म्हाका तुजे वाटेर थांबून वच म्हणून कित्याक तुजें सारकें नांव कितें तें विचारूंक सांगा न्हू हांवें एड्रेस करून म्हजें नांव आडनाव ना तुका एड्रेस फेर्नांडीस ओके डॅडान सांगल्या तुजें घर खंय पडटा तेवूय विचार म्हणून तुजे लागीं म्हजें घर पडना हा. पूण उबेंच आसा म्हणून सांग तुज्या डाडाक तशें न्हय तुजे एड्रेस विचारला ताणें हाऊस नंबर 246 246 बिहाइंड रोजरी रोजरी चर्च चर्च. नावेली सालसेट गोवा नावेली. आनी कितें विचारूंक जाय तुज्या डाडाक म्हजे लागीं ना 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 जालें बरें तर वेता ओके लेका दी तुज्या हा. डाडाक नायक जालो तर म्हाका बाय एक्सक्यूज मी कितें जालें तुजो कोण बॉयफ्रेंड बा आसा येवं तुज्या डाडाक विचारूंक जाय म्हजे लागीं ना 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 हे हांवेनूच विचारला आसा तुजो बॉयफ्रेंड सद्याक ना गुड पूण आनी खंय सांगपाची गरज ना कांयच सांगपाची गरज ना आनी बॉयफ्रेंड करपाची गरज ना ओके बाय 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 सी यू टुमॉरो बाय 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 कित्याक आपयला तुवें म्हाका कित्याक आपयला कित्याक आपयला म्हणायचें रे तुजी तापता हेल्मेट घेऊन दिले ना म्हजे लागीं हेल्मेट लायसन्स घेऊन दिले ना म्हजे लागीं लायसन्स बेनी तू म्हजो स्टुडंट बेनी तुवें म्हाका ओळखूंक ना हांव तुजो ट्युशन सर लाजारू बेनी तू पुलीस जाला होय हांव पुलीस जालो हांव चड खुशाल कित्याक खुशाल रे हांवें शिकयलेलो एकलो भुरगो तरी पुलीस जालो देखो हेल्मेट घेऊन दिले हेल्मेट घरा लागीं आसा लायसन्स घेऊन दिले घरा लागीं आसा पूण बेनी आतां म्हाका हेल्मेट लायसन्स कित्याक जाय अरे तू म्हाका बरो वळखता हांव तुजो ट्युशन सर तू म्हजो स्टुडंट सोड म्हाका केन्नाय तरी होमवर्क बनला तू म्हाका सोडटालो केन्नाच सोडूंक ना एक दिसा इंग्लीश बूक हाडून तू म्हाका कितें करतालो रे हांव तुका दिमीर दवरतालो सॉरी म्हजी चूक जाली म्हाका भोगोस म्हजी चूक जाली म्हणून तुका तेन्ना सांगतालो पूण तू म्हाका बक्षी जालो अरे हांवें तुका
शिकवलेलो म्हणून आज तू पोलीस ना झाला. हांव शिकलो म्हणून पुलीस जालो. अरे जरी तुझे म्हाका शिकोवंक नाल्यार दुसरे कोणूय म्हाका शिकयतले आसता. ओके 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 देव तुझे सारखे पण बेनी आयज तू म्हाका ताळाव दी नाका सोड म्हाका. केन्ना तरी म्हजी ट्युशन फी सोडलेली ती सोडलेली रे. केन्ना एक सोडली? दीस homework कोणाला कहल्यार punishment दितालो रे तुका. आय विल डू माय होमवर्क विदाउट फेल म्हणून 100 पावटी बरोवंक लायतालो इम्पोजिशन दितालो. जोड सतातालोय. आता घे हो बूक किती झाले काढ ते पेन काढले आणि हे बुकाचे पेजी कागद जाय पासून बरोय. किती बरू हांव स्वता हेल्मेट घालून लायसन्स घेवन मोटरसायकल चलयतलो म्हणून बरोय. हांव स्वताच हेल्मेट घालून लायसन्स घेवन मोटरसायकल चलोवन बेनी 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 आवय कसले वत लागता रस्त्यार उबो रावंक जायना. मातशे ते माडाचे सावडीक रावता आनी हो बूक कामां पासून बरयता आनी बूक काडून दिता. बरोय आणि सोडसोडीत बुक काढून दी. सडसडीत बूक काडून दी सडसडीत येता कोको. ए पत्रा वाचन यो. रानात पुलिसाचे कानान घालतात धावतात कानान घालतात धावतात पार केल्यात. अरे अरे मोटरसायकल घे रे. मोटरसायकल घे रे. सर घरा मोटरसायकल घरा का हेल्मेट किती घातलं. हा म्हाका राती मागीर सोडमी उडयताय. तू उपयोग पडटा आपल्या आसता हा. सोडमी पिवन आसता. सोडी पण असतात. गव्हर्नमेंटाचं काय तो मोडो तुझे हेल्मेट घातलाय मोटरसायकल चलवली नाही 500 रुपया ताला. कसं काय तुले हांवें म्हाका मोटरसायकल ना हेल्मेट घाल्यार म्हाका 500 रुपया तालो. हय तुमी हेल्मेट घायना जाल्यार तालो दिता आनी घायली जाल्यार तालो दिताय. मोटरसायकल घ्या तुझी मोटरसायकल मोटरसायकल घरा का पने दी चलना दी चलोवंक जाय. चला मोटरसायकल चलोवंक जाय. घे हेल्मेट घे. कोणा हेल्मेट कोणा सांगा आमगे हेल्मेट पुलीस हेल्मेट घालून आमी मोटरसायकल ट्रॅफिक अवस्था करा. आतां तालो काय पता म्हाका कित्याक तालो मोटरसायकल चलोवंक जाय. पने न्हू चलना न्हू ती. चलोय अरे पने चलना न्हू. चलोय म्हणून सांगला. तुझ्या बापान लायल्या ऊस. बापान लायल्या ऊस. कापड मारून काढतले आणि दर सगळं दिवस पोलिसांक काय ते शिकयतात मार कित्याक तुका काय सांगला बरे पैसे सांगू ना. तुका काय सांगला मोटरसायकल चलोवंक जाय म्हणून चलोय. कोण न्ही दे म्हणून चलोय. पने चलना न्हू ती. चलोय म्हणून सांगला. ताला काय ती काढाय वर्षात आमकां मोटरसायकल ताका हाडाव. या पण हळूहळू मनीस खाडे अशा गाडी घेवन वतात हे गाड्या तुमकां थांबोवन खंयचोय नाही मरे कितें आहा कितें ना ते हा आमकां धरो तूं. कायद्याचे फक्त म्हाका सांगिना काय रे. एक काम कर मोटरसायकल चलोवंक जाय मरे. पने न्हू चलना न्हू. चलोय म्हणून सांगला. चलोय ना 500 रुपया थोडी चड काबार करूया. तुला बरे दिसतो काका पण मरे उतराव न्ही का. चडसडीत गेला चलला चलो. हो सुडले. रागा राव राव पोलिसांच्या कानात घालून आले रे. जाले. माझ्या कानात घालून बसला. हे नोट पैशाचे पन्ने हे आता चलो ना. हे पैशाचे नोट पन्ने हे आता चलो ना. चलोय न्हू. अरे चलो ना नू. पने तर चलोय न्हू. चलो ना नू. तुगे पने मोटरसायकल म्हणटा तुगे हे पांचा नोट पने चलोय न्हू. Fatima? Oh, Fatima? Fatima? Oh, Fatima? ना जाल्यार ना मग सांग रे आपण घराकडे सोसायटी टाइम तांदूळ आणून तू आम्ही त्या एक चौलगत राहता फातिमा तूं होय तू म्हाका चोय तोड सारखे आमटे केनेशी बरे तुये ए तू दिसपाक सत्र्या चोयच्याक आवय चोय रे मगे फिगूर धरून मेटा मागो तुझो फिगूर वरांचे गोड दाखय त्या दिसाक तुवें उजो घातलो म्हाका लासून हांव सारको लासूंक ना म्हूण आयज परत उजो घालूंक गायला. त्या दिसाक हो जाय घालून ना उस तुगे पयलीन घायलो आनी मागीर ते उशा इलेशे पेट्रोला आपुलो न्ही आपुल्लो न्ही हें आयज कितें हापलूंक गायला. आयज आमकां गुड न्यूज कितें न्हू मागो तुजो गूड न्यूज आसा जाय हो पयलोचे गोड सांगू. तुजो गूड न्यूज आयकून म्हाका कसली खुशालकाय मेळची आसा. हांव घोव तुजो. अरे वो गुड न्यूज आवयस तुगे पोटाचे माले अरे हांव तो गुड न्यूज कितें न्हू म्हाका आनी गूड न्यूज होय हांव तुका सयरीक केलेली न्हू म्हाका आनी सयरी. आवय म्हाका आनी सयरीक सारका कुळा लेस मरे तूं एक पाट काजार जाव आनी चोय काज जाले केसो फन आहा तो केसो एन्जॉयमेंट आहा तो रात कितको कापास आहा ती कांय कोणा कामिलीन कित्याक म्हणून तूं म्हजेर इतलें कोण रावीनचें कितें वाड केला म्हणून. हांवूय तुजें कोण रे हांव तुजें बरें चिंतीत न्हू हांव तूं काजार कोण कोणाचें गोळ्या
सोदीत न्हू कार्मेलीन कित्याक म्हाका तो काजार करून सुकान दवरून दुकान घालूंक सोदता हांव कुशल आसूं जें पळोवंक जायना कार्मेलीन माहिती बाप हांव तूं काजार कोन्न न्हू कसला टेस्ट कसला गोडसाण कसला दादूसपण कितें दाखोवपा सोदीत न्हू जावं कार्मेलीन आखरेक तुवें म्हणजे बरें चिंतलें पूण सदांच जाणा जावं एकट्याचोच मोग करूंक जाय आनी ताचेच लागीं काजार जावंक जाय होय न्हू होय आनी काजार जाता ताचे सांगाताक सदांकाळ रावंक जाय होय न्हू होय आनी आकाश म्हणटा सुकान तशें दुकान म्हणून होय न्हू होय माहिती बाप ते होय होय तूं म्हाका स्टोरी सांगतो 1964 तो जाण मरे तूं कितले बरें न्हू आणि तू आत न्यूज स्टायलीलो आय नो इस्कला वयता सो एकल्या मोगान पळप कॉलेज वयती ना दुसऱ्या मोगान पळप कामा वयती ना तिसऱ्या मोगान पळप आनी लास्ट ताका चौथ्या काजप न्यू स्टाईल न्यू जनरेटर न्यू स्टाईल न्यू जनरेटर कार्मेलीन ताका जनरेटर म्हणून जनरेशन म्हणटा जनरेशन होय रे तेंच रे ते जनरेटर होय कित्याक तूं आहा तयार काजो जावपाकू पयलीं म्हाका म्हजे भयणीक काजार करूंक जाय उपरांत हांव तुका सांगतलो हा काजार जाता वो ना पळयतो आवय उपरांत सांगतलो जालें कितें पण उपरांत सांगतलो म्हळ्यार मागीर तुका चोयतो आसतो रे हांव वय तुका न्हेस्ताक आसतलो म्हटलं आतां तूं सारको कसबेला एक माठ कसबेलो पण आनी मागीर तुका चोयतो आसतलें आवय तूं बरो पडो मरे तांदूळ पडटे भाशी न्हू ताळोय लागतो तुका जात जाल्यार आतां सांग म्हाका आतां दिता व्हडू देव बरें दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं येत बसत आमी तुमकां वळखूंक ना हो म्हजो एकलोच पूत जिजस वालेरो ताचे एकूच आणि हो म्हजो डाडा जुझेफ फालेरो आवय लुईस फालेरो तुमगे सोयऱ्याचो रे लुइजीन आमचो शेजारी हम दो हमारा एक ल्हानूच आमचो कुटुंब आवय ते दोड्या कित फुलपणे कित रे ना काळे आवो लायलेश मते Hey, this is new generation, new style. अच्छा तो जनरेटर आवय गेली मी काय करे जनरेटर आवय दिसती पण मस्त बेल्ल्या म्हाका ओय जनरेटर बसविला हे कोण तुमचे सिर्विदोर ते आमचे सिरीदार न्हू ती आमची शेजान कार्मेलीन कोणाच्या घरान फेस्तान जावन उजो पेटा जाल्यार ते आसता तो उसो बांदून ना 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 पेट्रोल घालून वाडोव सारकें जालां कार्मेलीन तुका दाखयता मागीर असल्या शेजाऱ्याक तुम्ही पयस करूंक जाय तांच्या हाताक धरून तांकां घरांतली भायर घालूंक जाय कार्मेलीन आयकलो ताणें कितें सांगलें तें आतां तूं येता हांव घरांत तितल्याचे पळोवना ते तितल्याचे पळोवना मो जाती दोन म्हाका घरांत तूं भायर घालपाक पळय न्हू वयता वयता मो सदांच जाण जाव सेजऱ्यान रे सेजऱ्याक वचोस पडटा वायट मऱ्या सेजार पयर पावताय आनी सोयऱ्यान एका धाडपा नाय सोयरी तुगे घरचे पावपा नाय गोटू झेड कितें म्हणल्या कितें ना गोय गोय तो कोण भार घालू कितें सायबा आवय आज एक बाटबाटाय बसते गेले आम्ही जाणा तुझे सारखे नाव कितें ते ताणे कारमो कितें म्हटलं ते ना हे कार्मेलीन सॉरी कार्मेलीन? ना कार्मेलीन सॉरी. कार्मेलीन कार्मेलीन ओके ओके एकदम पोरणे नाव मागीर कितें जालें आयकोंक बरें दिसता मागीर जायसा थोडे व्हर न्हू नाव घेवन हांव कितें करता ना तुगे फुडले जनरेटर कोण जाताय न्हू ते घालून शिरी पडटले हय ओके ओके सुटी खबर आता बेजाक पेता कितें अशें कितें म्हणटा रे तूं एक काम पूण जातलें म्हणून पांय आ बेग्या वचना शेतां वयता होय? हय ओके ओके बरें ती शेताची बी खबर सोड तुवें वेताळा कितें म्हटलं आतां हांवें कितें म्हणलो रे इंग्लिशीन कितें म्हटलं न्हू तुवें हांवें गोटू शेत म्हणा अगं जे म्हणतात ते केस आंग घालून केस सेट करतात ते तू म्हणप सुद्धा ते हेर असते आवय मागीर हेला जाल्यार हेला वसाय जेला जाल्यार जेला वसाय रे तांकां खंय पावसाय ती बायल न्ही एकदम सुरेश बरें अर्धन एकदम बरें मिस वर्ल्ड कितें जावंक सोदता मिस वर्ल्ड? सांगताले म्हाका कितें ते टायटल्स कशें होय ते काम बी घालून खावता बाबडे तुमी कित्याक घालीन ते सांगूच ना तुझी बहीण एग्नेस घरान ताका मेळून गायले होय. आसा आसा भितर आसा आपयता एग्नेस एग्नेस यो यो हे पळय
तुका कोण मेळो गेले कोण आलं प्रताप त्या पळय तुका कोण मेळो कोण तुम्ही ताका वळखत प्रताप त्या दिसा म्हाका पर्स मेळ्ळले ते ताच्या मामाचे तांचे ते होय एकदम बरी देख शिकयल्या तुवें तुज्या भयणी नाजाल्यार आजकाल कोणाक मेवलेली वस्त परत हाडून कोण दिता पूण हे तुजे भयणीन म्हज्या मामाचे भांगरान बोललेले आणि 2 लाख असलेले प्लस ताका मेळलेले ते हाडून परत दिला होय ऐको ना आम्ही ते ल्हानूच आसतना ताची माय पाय सोपली तुजी गोरकान हांव ल्हानूच आसतना म्हजी माय पाय सोंपली म्हणून म्हजो सांबाळ करूंक आयज पासून म्हजो भाव आंकवार रावलो तो व्हडलो सॅक्रिफायस केलो तुवें तुजे भयणी पासून खरेंच खरेंच तुजे असलो भाव मेळोन भयणीक भाग आसूंक जाय नशीब आसूंक जाय तुजे असलो भाव मेळोन भयणीक नशीबोत तुजी भयण आनी ह्याच पासून आमी चिंतलां ह्या फुडें तुजे भयणीचो सांबाळ आमी करूं होय हांव समजूंक ना तुका सारकें सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका चड खोशी आसा तुजे भयणी लागीं काजाचा म्हणजे म्हज्या पोटात चड खोशी आसा तुजे भयणी लागीं काजाचा आनी इतलेंच न्हय म्हाकाय चड खोशी आसा तुजे भयणीक म्हजी सून करून जाल्यार तूं कितें म्हणटा खासदार 3 जातली न्हू ताका खुशी आसूंक जाय न्ही बाबा तुका खोशी लागता असं मॅडम सांग मरे ताका आपल्या खोशी आसा म्हणून हे पळय म्हाका चड खोशी आसा तुज्या लागीं काजारचा भयणी लागीं बाय तसो पूत मरता गोय दुसरोची गोळे लागी हाडलो नेक्स्ट तूं कितें म्हणटा प्रताप तुझी कशी ती म्हजी कशी तांकां दोगांयकूय खोशी आसा आतां तूं कितें म्हणटा जालें जेन्ना तूं खुशाल जाता तेन्ना तुवें दुसऱ्याकूय खुशाल करूंक जाय सारकें तुजें पूण जेन्ना तूं दुखी जाता तेन्ना तुवें दुसऱ्याक दुखी करप हें सारकें न्हय Right. हे वेळार ही बरी खबर सांगून तुमी म्हाका खुशाल केला म्हणटोच हांवूय तुमचे खुशालकायेन वांटो घेता थँक्यू व्हेरी मच जितलो मोग तुवें ताचो केला देवून अदीक मोग ताचो हांव करतलो जितलें सूख तुवें ताका दिलां देवून दोबरादान सूख ताका हांव हे तुज्या भयणीच्या दोळ्यांतल्यान दुखाची तुका न्हय पूण सदांच खोशेची तुका वावलेली तुका दिसतली हे मोचें उत्तर हांवें तुका कितें सांगो जाल्यार तुका म्हजो राग येतलो केन्ना सांग जाणाय जेन्ना एक चेडूं आंकवार आसता तेन्ना ती भयण एका भावाची पूण काजार जातकूच ती पयली गोरकांताच्या गोरकाराची तेन्ना भावाक न्हय पूण घोवाक खूक आसता आपले गोरकांचेर ताका सुखान दवरपाचें वो दुकान दवरपाचें ताचे सुखान वांटो घेवपाचो वो दुकान वांटो घेवपाचो हें तुजे हातान आसतलें पूण हांव तुमचे लागीं फकत इतलेंच मागूंक सोदतां. कांयच मागपाची गरज ना तुवें आमचे लागीं आमी तुजे लागीं पोस्ट मागली आनी ती दिवंक तूं तयार जालो त्या पासून तुका चड आनी चड दिवं एकूच सांगता तुका तुजी भयण आमच्या घरान म्हजी सून कशी म्हणून न्हय
पण खाशा म्हजी तू झालेल्या बरी असलेली ती एक म्हजें उतर या तुमच्या उतरांचेर विश्वास धरून हांव म्हजे भयणीचो हात तुझ्या पुताच्या हातान दिता ग्रेट तुका चड आनी चड देव बरें जिजस आनी गॅगनेस सदांच जाणां जावात एका चेड्यान वो चेडवान मोग करूंक जाय काजार जावन तांणी काजार जावंक जाय सदां काल सांगातान रावन आनी न्हय डायवर्स दिवंक